ज्योती ज्योतिकिनी माताजी धन्यवाद इतले चंद कोण ते श्लोक म्हणून सांगले आणि तशीच कीर्तन कोण दिलें तांणी चांग रुपार हे प्रोग्राम केन्नाय सपोर्ट करतात ते केन्नाय एवरी वीक ते पेटोच पोस्टर असता चंद चंद तांणी कोरचें एवरी तांगेली लेखाची ती सेवा केन्नाय तशींच GSB भक्तवृंदाचे पुरा आयोजकांक धन्यवाद दिता रजगोपी माताजी मिनी माधव प्रभू गोपाल हरी प्रभू हांक पुरा जनाक धन्यवाद दिता की तांणी हे प्रोग्राम नियमित रुपारी आयोजन करून सेशन कंडक्ट करता आसत आयचे सेशनांत पुरा जना स्वागत आसा आमी प्रार्थना करून हे आयचे सेशन म्हळ्यार हे भजन सांगल्या म्हणके श्रीमद भागवतम म्हळ्यार देवाल्याची काव्य रुपारी अवतार तो देवाला अवतार तर ताजे विशयची आमी आज चिंतन करचे आसा सो एक नेक्स्ट 35-40 मिनिट्स आमी हे ग्रंथा विशय आणि कशी हे ग्रंथा निमित्त ताज्या आशीर्वादान आमकां संख्येक जीवनान बरेच जावंच तसलें साध्य आसा म्हणून आमी ते नेक्स्ट फ्यू मिनिट्सा खातीर आज डिस्कशन करूया पुरा जनान कळकळीन श्री कृष्णान शरणात प्रार्थना करूया की हे नेक्स्ट 30-35 मिनिट्स आयकलेले मात्रांची आमकां बरें जावन आमकां भागवताचे काणी आनीक आयकूच तसले भाग्य दिवन आनी आमकां आनीक भक्तींत रुची येवचे तशी जावं म्हूण देवाले मागून घेवया ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो पुन्हा पुरा जनाक तुमकां स्वागत आसा आयच्या सेशनांत स्पेशली पुरा मालगड जनाक भक्तांक तुमकां नमस्कार करून तुमगेले परमिशन घेवन हे सान किंचित रुपार सेव करता तसले भाग्य दिलां ताचे खातीर कृतज्ञ आसा हरे कृष्ण सो आयचे सेशन श्रीमद भागवतम गिव्स अस डायरेक्शन इन आवर लाइफ म्हणून आमी ते सेशनाचे टायटल आसा जी आनी तांतू कसन पॉइंट्स आमी आज डिस्कस करूं येता त्यात पळोवया वेदव्यास देवालो अवतार जालोची हे जगांत ज्ञान उदय दिवन अभय करचे ज्ञानाभय प्रदाता वेदव्यासाक अशी म्हणटा ती ते तसले अवतार देवान वेदव्यास जावन घेतिल्ले तेन्ना तांणी मस्त पुराण बरयलेलें आसा त्या पुराणाचे लास्ट पुराण तांणी बरोवचें भागवत श्रीमद भागवत पुराण म्हणून आनी ह्या भागवत पुराणाची कृष्णाला बुक्का रुपारी म्हळ्यार काव्या रुपारी ग्रंथा रुपार अवतार देवालो म्हणून आनी कालीची ते भद्रपौर्णिमाच महोत्सव आशिल्लो म्हळ्यार भद्रपौर्णिमा म्हळ्यार ते शुकमुनीन परीक्षित महाराजाक ते 7 दिवस भागवत सांगिल्लें ते पूर्णाहुती ताची पूर्ण जालेले ते कालच्या दिवसारी भद्रपौर्णिमा म्हणटा ताका सो त्या संदर्भारी आमी आयची हे टॉपिक सिलेक्ट केलेलो आसा सो आता पळयल्यार भागवत तशी पळयल्यार काणी म्हळ्यार की ते परीक्षित महाराजाक शुकमुनीन सांगचे आसा आनी शुकमुनीक ते सांगचे म्हळ्यार की आतां तागेले ते अंतिम क्षण आसता तागेले जिवनाचे तेन्ना कृष्णाक उडगास येवच तसले कृष्णाल उडगास करून भक्ती रुपारी कृष्णाल उडगास जावची तशी त्या रुपारी शुकमुनी ते कथा करता आनी हे श्रीमद भागवतमाचे स्तुती पारायण करून सांगता म्हणून सांगता सो एक पंथा पळयल्यार श्रीमद भागवतमाचे 18 श्लोकांत भितर पळयल्यार मस्त काणी आसा ती तांतू देवाल विशीं लिहिल्याची आनी काणी भितर काणी म्हणटात मेटा नरेटिव्ह आसा म्हळ्यार एक काणी भितर अनेक कोणाकी काणी सांगता ताजे भितर अनेक कोणाकी सांगता सो ते मस्त सकड पॅरलली ते मस्त चंद रुपार ते काव्य बरयलेलें आसा आनी ते काणी मेन म्हळ्यार परीक्षित महाराजाक ते श्राप आशिल्लो की अमुक दिवस भितर तक्षक येवन तक्षकाल कारणान ताका तो परीक्षित महाराजा मारतलो म्हण तशें आशिल्लें सो ह्या परिस्थितीन तूं कशी एक मन
देवाल विषयी चिंतन करचें त्या रुपारी शुकमुनीन गाईड केल्लें और प्रोत्साहन करून एक वाट दाखयली परीक्षित महाराजाक. सो एक 3 प्रकारार आमी पळयता भागवतम म्हळ्यार कशी आमकां देवाल विशयी कळयता म्हूण सांगता. एक म्हळ्यार भागवतमांत आमी पळयता देवाल मस्त सकट लील आसा देवाल अवताराची. सो देवाल लीला मस्त सकट पुरा अवताराचे विशय पुरा रुपार आसा आणि लास्ट स्कंदार तें कृष्णाले विशय चांग रुपार सांगिल्लें आसा. सो त्या एक विशय आसा भागवतमांत. दोन्ही विशय म्हळ्यार देवाल मस्त सकट भक्त भारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भारी उत्तम शुद्ध जावन आशिल्ले भक्त तांणी तांकां कशी कृष्णाले सेव प्राप्त जाली कृष्णाला भक्ती प्राप्त जाली देवाल साक्षात्कार कशें जालें तांकां त्या भागवतमांत आसा. आनी तिनी विशय म्हळ्यार जगत्या विशय आसा की जगत्या रब्बुनूची जगत्या भितरी आसून कशी आमी त्या देवाक समर्पित जावेत म्हूण ते भागवतम सांगता म्हूण पळयत. कसं जालें की आमकां प्रत्यक्ष जावन देव दिसना आमकां जन दिसता ती जगत्याचे आनी पुरो वस्तू दिसता देव दिसना आमकां. जाल्यार भागवतमाचे काव्यान ताजे आमकां देवाल विशय डायरेक्टली आयकुचें मेळटा कानान. सो एक प्रकार आमी ते अनुभव करीत देवाल लिहिला आमगेले आयकुनूची. आनी दोन्ही विशय म्हळ्यार भागवतम हे कशें सांगता की भक्त देवाल भक्त म्हळ्यार तांणी जन आमकां जन दिसता ती आनी वस्तू पुरा त्या मागीर देवाली शक्ती आनी देवाली विभूती ती म्हणून आनी त्या पळयल्यार बी आमकां देवाल उडगास येवका म्हूण त्या भागवतम आमकां दाखोवन दिता. जाल्यार की हे जगत्यांत आमी पळयत की साधारण म्हणटा पुरा जना कसं कश्ट येता आसता जिवनांत जीवन करचें म्हळ्यार कसं जे एक अडचण येता कश्ट येता आसता. कशें एक प्रकार आमी खंय प्रयाणार वता ट्रॅव्हल करूं वताना आमी अशी मना व्हरता ती की मिनिमम लगेज कॅरी करता म्हणून मस्त एक लगेज कॅरी करून नजो म्हणून आमकां मस्ती पुरो ह्या मागीर धोरया त्या मागीर धोरया जाल्यार लास्टार आमी डिसायड करतात की ह्या वर्ची नाका स्पेशली आमकां गोत्त अस म्हणले की कोणी थंय हेल्प उकळू आमकां हेल्प करतले ना और तें कशें एक लिमिटेशन आसा कितले लगेज व्हरी येता प्लेनार वतना जावं. सो त्या लेकार आमी मागीर मिनिमम धरता ती कसं जावंक आशिल्ली वस्तू मात धरता ती म्हूण पळयता कितले कोर येता. सो कितले असल्यार आमकां जावंक आशिल्ली वस्तू मात तें वता. सो ते हांवें पॉयंट खंयच्या रिलेट करता म्हळ्यार हे इतली काळ फूड बडयलेली काणी इतले जनरेशन्स देखून पास जावन येता आसा जाल्यार ते एक जनरेशन देखून आनीक जनरेशन ते आमकां ती काणी पुरा कळटा आसता भागवतमाची. कसं जालें की आमी पळयता फुडें जनरेशन 2-3 जनरेशन फुडें वय बेसिक वस्तू खातीर एक भारी एक कश्ट आशिल्लें म्हळ्यार उदका खातीर इलेक्ट्रिसिटी खातीर आतां आमकां कसं एकदम नॉर्मल दिसता म्हळ्यार कसं एक आमगेले खातीर त्या लायफान नॉर्मल आसा ती इलेक्ट्रिसिटी हें मस्त सकट सुविधा एकडे देखून तेकडे ट्रान्सपोर्टा खातीर कार वचचें हें पुरो नॉर्मल दिसता आमकां. जाल्यार फुडें काळांत हो विशय पुरा कश्ट आशिल्लें. सो कश्ट आशिल्ले तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार कशें प्रयाणा वेळार कसं जावका त्या मात मुखारसून व्हरता ती तशी आमी पळयता इतले जनरेशन्स देखून हे भागवताची काणी एक जनरेशन देखून आनीक जनरेशन पास ऑन जाता आसा म्हळ्यार ताका संख्या एक एसेन्शियल म्हूण कळ्ळें न्हू आमगेल्या धर्मांत. आतां पळयल्यार इतले काळ देखून इतले सकट लेखक आसच्या पुरो कितले सकट काणी बरयल्या आसच्या पुरो कितले सकट पुस्तक बरयल्या आसच्या पुरो इतले पुस्तक बरयला लेखकान इतले हजारो कटल्यान इतले काव्य बरयलेलें आसा कविता विंगड लँग्वेजांत विंगड वर्ल्डांत पुरा कोणाक उडगास आसता. एक पंत अशी जाता की एक लेखक इतले सकट काणी बरयता ती तांकां उडगास आसना की तांणी ते बरयलेली काणी म्हणून स्वल्प काळान म्हळ्यार इतली काणी बरयता ती. एक पंत अशी एक लेखकाक निमगेलें की हें तूं एक पोएट्री बरयलां पद्य बरयलां हाजी मिनींग कसं ना म्हणून ताणें पळयल्यार ताका काय कळ्ळी की ताणें सांगलें की हें पद्य बरयतना देवाक आनी म्हाका गोत्त आशिल्लें हाजी मिनींग कसं म्हणून आतां देवा मात्र गोत्त आसा म्हाका गोत्त ना म्हणलें की ताणें. म्हळ्यार खंयचो एक विशय ओवर टायम ते नॉर्मलाची साधारण वस्तू तो की विसरता ती. जाल्यार हें भागवतमाची काणयो पुरा जना कितली वर्स देखून जनरेशन नंतर जनरेशन गोत्त आसा म्हळ्यार तांचे कितले इम्पॉर्टंट आसा म्हूण कळटा आमकां. सो कसं हें भागवताची काणी इम्पॉर्टंट आसा आनी कसं रेलिव्हन्स आसता जे आमगे लायफांत आयज टॉपिकार नॉर्मली आमी पळयता ती की कसं एक कश्ट येता चांग जनाक वय म्हूण म्हळ्यार तें येता न्हू
ताण कांय वायट करनी चांग मनुष्य तो जाल्यारय ताका पाप कितले कश्ट येयले पळय म्हणून तें एक क्वेश्चन येता मनांत जाल्यार भागवतमांत आमकां कशें कळटा म्हळ्यार की कश्ट येवचे पुराजना येता जाल्यार भागवतम कसन दाखयता की चांग जन देवाल भक्त कश्ट येयले तेन्ना कसन करता ती म्हळ्यार why do bad things happen to good people त्या क्वेश्चन आसा वयीची जाल्यार भागवतम कसन सांगता what do good people do when bad things happen to them म्हळ्यार कश्ट येयले तेन्ना चांग जन कसन करता ती सो हे जनरेशन आफ्टर हे जनरेशन काणी आसा परीक्षित महाराज भारी एक चांग राय आशिल्लो तो पांडवाल कुलांतू आशिल्लो आनी जाल्यार एक सांग कसन की एक चुकी केलेल्या निमित्ताक इतलो व्हड एक श्राप मेळ्ळलो म्हूण पळयता ताणें कंप्लेन करूं तशिल्लें ना जाल्यार तांणी भागवत श्रवणारी तांगेले 7 दिवस ते श्रापीत जातरी ताजेरय मन लयलें कसन की आमकां पळयलें कसन एक कश्ट आसतना आमगेले एक प्रकार एक बिहेवियर आसता आमगेलें की कितलें आसल्यार आमी दाखोवन दिना ती कसं जाल्यार की सोशली एक एक्सेप्टेबल आसूं का न्हू कोप येवच्या पुरो जाल्यार कुडले कोपू जायना आमकां मन आसचें पुरो जाल्यार आमी पळयता परीक्षित महाराजाक बद्दल तशें कसनय मनांतूय नाशिल्लें ताका श्रापीत जाला म्हळ्यार तो कोपार आशिल्लो ना मन घाल न्हू शुकमुनीन सांगिल्ली काणी आयकता आशिल्लें आनी शुकमुनीन ह्या पुरा काणी सांगच्यान तूं एकय तात्पर्य पळयता की परीक्षित महाराजाक इतली पुरा व्हड भक्ताल काणी सांगता शुकमुनी हें भागवतमांत की हे परीक्षिता तूं व्हड भक्त वय देवालो जाल्यार तूं एकलो न्ही कोणाक कश्ट येयला असल परिस्थिती आमी पळयता म्हळ्यार भागवतमांत मागीर शुकमुनी सांगतात तांकां की कितले सकट भक्तांक कश्ट येयला आसा म्हूण आतां आमी कंपेर करूंक पळयता की पक्कन एक खंयचे एक पिकनिका तुमकां वचका म्हणून भारी आशा जाली आनी पुरा मस्त सकट तुमी प्लॅनिंग केल्लें हे पिकनिका वचचें आनी हें करचें हांव तें करतलो अशी तशी मस्त सकट एक प्लॅनिंग केल्लें आनी लास्ट मिनिटार एक 2 दिवस फुडें असौख्य जावन कसन की एक म्हळ्यार वचित असल परिस्थिती ना तुमगे म्हळ्यार एक म्हळ्यार भारी एक फ्रस्ट्रेशन जातलो कोप येतलो बाकी पुरा जन चमकली म्हाका वचचें जाय न्ही कशें हांव कशी म्हाका हें जालें ना बाबा तशी मना येतलें जाल्यार पक्कने 50 जन पिकनिका वता ती आनी तुमकां कळलें की पुरा 50 जनाक सौकी ना कशें की ताप पुरा जन जाला तेन्ना बायक दिसता पळय जाल्यार इतलें वायट दिसना एकल्याक जालें जाल्यार म्हळ्यार आमकां कश्ट असल्यार एकल्यांक कश्ट न्ही पुरा जनाक कश्ट आसा म्हूण कळल्यार आमकां थोडे कश्ट उणी जाता ताका त्या प्रकारार परीक्षित महाराजाक शुकमुनी दाखोवन दिता हे परीक्षिता तुका मात्र न्ही पुरा जनाक हे कश्ट येयले आसा आनी व्हड भक्ताले पुरा जनाक काणी सांगता आनी कश्ट येयले तेन्ना तांणी कसन केल्लें म्हूण परीक्षित महाराजा दाखयता भागवतमांत कितले सकट काणी आसा आतां हांव सेशन ओपन करता तुमगेले मनांत कोणी खंयचे एक भक्ताले उडगास येता की तुमकां भागवतमाच्या काणीन मस्त सकट काणी आसा ती की कोणाक कश्ट येयले आसा आनी तो कशी त्या कश्टांतूय देवाल भक्ती सोडना हांव एक 2 मिनिट सेशन ओपन करता तुमी टायप इन करीत जावं खंयची तुमगेली भक्ताली काणी आसा तुमकां तुमगेली फेवरेट काणी और तुमकां कसा उडगास येता की कोणाक भागवतमांत कोणाक कश्ट येयले तेन्नाय ताणें देवाल भक्ती सोडणी जाल्यार मुखार सिता गेलो तो प्रल्हाद महाराज म्हूण आयिल्लें आनी कोणाले आन्सर्स आसात की पळय हांव 2 मिनिट ओपन दवरता तुमगेले फेवरेट भक्त कोण और तुमकां खंयची काणी लायक जाता की खंयची देवाक ताका कश्ट येयलें जाल्यारय ताणें भक्ती सोडणी आनी भक्तीन तूं मुखार सिता गेलो चॅट बॉक्सार टायप करूं येता और अनम्यूट करून सांगेत तुमच्या पयलें कुंती महाराणी पांडव पळय पुरा आमकां महाभारतांत भागवतमांत आमगेली काणी येता पुरा की तांकां कशी पुरा कश्ट येयले आसा आनी कश्ट येतानाय तांणी कशें सांगिल्लें म्हूण सो त्या प्रकारार आमी पळयता की वय त्या प्रकारार आमी पळयता की कशी आमकां शुकमुनी परीक्षित महाराजाक ह्या पुरा काणी सांगता आनी ताका कळयता की व्हड भक्त कश्ट येयले तेन्नाय कशें करता ती म्हूण आतां एक नेक्स्ट एक
श्लोक घेतात आम्ही. तुम्ही अनम्यूट करता म्हूण ना जाल्यार रिपीट करू ट्राय करूं येता. हांव 2 पंथां सांगता, तुम्ही रिपीट करूं येता. हें भागवतम एंड जाता जाता लास्ट 5 श्लोक आसा तांतुले म्हूण. आनी ह्या श्लोकाचे आधारार आमी मुखार सुनू हें सेशन व्हरया वय. श्रीमद्भागवत पुराणम अमलं यद् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यम् एकम् अमलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्ति सहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं तत्क्षण सुपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्यन् नरः. श्रीमद्भागवतं पुराणम् अमलं यद् वैष्णवां प्रियं यस्मिन् परामहंस्यम् एकम् अमलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्ति सहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं तत्क्षण सुपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्यन् नरः. म्हणजे आता सुरेश आम्ही या श्लोकाच पळयल्यार श्रीमद भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम म्हूण म्हळ्यार अमलम प्युअर नॉलेज म्हूण म्हळ्यार आमकां कळटा कसं एक वस्तू डायल्यूट केल्यार तांतू ते प्युअर न्ही म्हूण. आता एक प्युअर दूध आसच्या पुरो एक प्युअर मोव आसच्या पुरो खंयचे एक वस्तू पळयले प्युअर म्हळ्यार आमकां कळटा ते कसन आसा म्हूण. आनी तांतू कसं उदक घालून ताका मिक्स केल्यार ताका उणी केल्यार ते कॉन्सन्ट्रेटेड आशिल्लें प्युअर आशिल्लें डायल्यूटेड जाता. तशींच शास्त्रांतू वेदव्यासाने रचिता कितली सकट पुराण आसा जाल्यार प्युअर वेन भक्ती विशय सांगिल्ले म्हळ्यार हे भागवत पुराणांतूच देवान ताका अमलम म्हणून सांगिल्लें आसा. यद वैष्णवानां प्रिय ताका वैष्णव जनाक भागवत म्हळ्यार भारी प्रितीचें म्हूण. कसले आमकां पुरा जनाक आमगेलें जिवनांत कसं एक मिनींग येवका कसले की कसं एक सफरींग आसताची विंगड पुरा शास्त्र आसा ती तांतूय सांगतात हें केल्यार चांग जावचें पुरो अशें केल्यार तशें जावचें पुरो म्हळ्यार आमकां सांगता ती रिलेटिवली हॅपियर जावचें जाल्यार रिलेटिवली हॅपियर जाल्यार इट डजंट मीन वी आर हॅपी. आमकां डिस्ट्रेस आउट डील करचे खातीर म्हणजे डूम एंड ग्लूम तशें न्ही. म्हळ्यार आतां ताप आसा जाल्यार तागेल तितले ताप ना म्हाका म्हळ्यार रिलेटिवली हॅपियर म्हूण जावं येता. जाल्यार ताप ना सी बरें जावन हेल्थ अशें तें एक विंगड विशय. सो ह्या विंगड शास्त्रांत विंगड रुपार कशी आनंद पावयता म्हूण सांगता ती जाल्यार आनंद पावल्यार प्युअर तो भक्तीचो शुद्ध भक्तीच कसन एक आनंद आसा वैष्णवानां प्रियम तो कसन एक आनंद आसा त्या भागवतम सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. आतां आमी कॉन्टेक्स्ट पळयल्यार आमकां कळटा की हें भागवत सांगिल्लें परीक्षित महाराजाक आनी तो ऑलमोस्ट तागे लायफ एंड जावचेर आशिल्लें तेन्ना ताका कसं एक डिस्ट्रॅक्शन नासी तो देवाक कनेक्ट करचे ट्राय करता आनी तसल परिस्थितीन तूं ह्या भागवतम सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार विंगड खंयच्या विशय आमकां आसच्या पुरो संवसारांत जाल्यार लास्ट मिनिटांत अशें सांगिल्लें आसा भागवतमांत शुक मुनीन की होच एक विशय खंयच्यान पुरापशी आनंद मेळटा ते लास्ट ते 7 दिवस आसा तांतू हांतूच हें करता म्हूण सांगिल्लें आसा. प्रल्हादानय ह्याच एक भागवतमान सांगिल्लें आसा यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनेषु धाय्यमानम म्हळ्यार प्रिय आनी अप्रिय अशी वस्तू मेळटा आसता म्हूण जाल्यार कसन जाता हांगा शोकाग्निनान कसने पूण एक कश्ट येता आसता फायर ऑफ लेमेंटेशन जाल्यार सकल योनेषु खंयचे योनींत असल्यार वय खंयच्या परिस्थितींत असल्यार प्रिय अप्रिय वस्तू म्हळ्यार जावक आशिल्ली मेळना नाका जाल्यार मेळटा दोन्ही जाता आसता म्हूण. जाल्यार हें पुरा हाचे खातीर दुख्ख औषधम कसन म्हूण प्रल्हाद महाराजान प्रार्थना करतना सांगचें हें दुख्ख औषधम दुख्ख कसन आमकां अतत धिय म्हळ्यार हें विंगड योनींत जन्म जावन विंगड देह मेळटा भुमान हे देवा कितकी ब्रह्माणी भुमा ब्रह्माणी भोंवता आसा जाल्यार तूं म्हाका सांग म्हूण सांगता वद मे तव दास्य योग्यम तुगेल भक्तीन तूं कशी मुखारसून येवचें हे देवा सांग म्हूण प्रल्हाद महाराजान सांगचें आसा.
आता ह्यांची भागवतमान कितकी सकट विषय कळता ह्या जिवनांत आमकां संवसाराचे विषय कितले मेळ्ळ्यारी तांतूं एक सुखय आसा दुःखय आसा म्हूण चित्रकेतू महाराजाल काणी आसा तांतूं आमकां कळटा की हर्ष शोक म्हूण तागेले जाता ताका जावंक आशिल्लें मेळटा जाल्यार तांतूं सुख मेळटा ताका असल पुरा भागवतमांत व्हड भक्ताल काणी सांगिल्ली आसा सो भागवतमांत प्योर वे अमल आनी भक्तीचे एक आधार घेवन कशे जिवनांत तूं भक्ती आनी देवाल विशय सोडून विंगड खंयचे विशयान सुख मेळच्या पुरो जाल्यार तें रिलेटिव्ह सुख रियल हॅपीनेस म्हळ्यार भक्तींत आसा म्हूण भागवतमान सांगिल्लें आसा आनी मागीर तेच आमी डिस्कस केले सुरेश श्लोकांतू ते दोन्ही लाईन आशिल्ले यस्मिन पारमहंस्यम एकम अमलम ज्ञानम परम गियते म्हळ्यार परमहंस जावन आशिल्ले जन कोणा भागवतमांतू तांगेलो उल्लेख आसा तांणी कसं न्हय हंस म्हळ्यार कसं न्हय ताका दूद आनी उदक मिक्स करून दिल्यार तांतूं मेळण केल्यार हंसाल ते एक वृत्ती आसा तागेले एक क्वॉलिटी आसा की तो दूध मात काडटले आनी ते उदक व्हरतले म्हळ्यार ते तागेले ते एक स्किल आसता हंस तशी हे परमहंस जावन कोण आसत भक्त तांणी हे जिवनांत हे संवसार राबून वय तांतूं देवाल विशय मात काणू ताजे ओटे अटॅच जाता ती म्हूण ते दाखयलेलें आसा म्हळ्यार संवसार रिजेक्ट करची न्ही जाल्यार संवसार राबताना आमगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी करता आमी हो देवाल विशय हाजे भितर देखून कशी काण घेवं म्हूण हे परमहंस जन आमकां दाखयता ती म्हूण सांगिल्लें आसा सो हे भागवतम म्हळ्यार हे संवसार रिजेक्ट करना जाल्यार हे संवसारा विशयांतूची रक्तानाची देवाल विशय चिंतन कशें करचें म्हूण दाखयता म्हूण सांगता सो भागवतमान पळयलें संवसारा विशयच डिस्कशन वय आसा दोन्ही अध्याय पळयल्यार देवाल विश्वरूपा विशय आसा दोन्ही स्कंदांतू तिन्ही स्कंदांत पळयल्यार सांख्य योग कपिल मुनी तागेले आवसूक सांगता पांचा स्कंदांत पळयल्यार हे सगळे एक प्रकाराचे सगळे एक अंतरिक्षा विशय पुरा विंगड अंतरिक्षा विशय सांगिल्लो आसा विंगड ब्रह्मांडांतू खंयची लोक आसा ती हे पुराय संवसारा विशय सांगिल्लो आसा हें कसलें म्हाका भागवतमान सांगिल्लें आसा भागवतम प्योर भक्ती विशय जाल्यार देवाल विशय सांगता न्ही हे 3 वस्तू कसले सांगिल्ले आसा आमी पॉयंट 15 वर्स तशें आसा की हे युनिवर्सल फॉर्म म्हळ्यार विश्वरूप देवाल सांगता कसले आमगेले मन अंत आसता देव म्हळ्यार व्हड देवाल व्हड शक्ती आसता सो त्या लेखार आमकां देवाल चिंतन करता जाल्यार भागवतमान तांतूं आमकां वाट दाखयल्ली आसा म्हळ्यार अशी तांतूं पुरा श्लोक आसा ती की देवाल विशय तशी चिंतन करता जाल्यार तुमी पळयत म्हळ्यार सगळे ही व्हड न्हंय आसा ते देवाल नरा म्हणकेची म्हळ्यार वेंजा म्हणके तशी म्हूण लेखयत हे व्हड पर्वत आसा ते देवाले हड्डा म्हणकेची असल पुरा व्हड विचार दिवन आमके प्रकृती पळयता आनी देवाल विशय उडगास येवका त्या प्रकारान भागवतमान पुरा श्लोक आसा आता सांख्य योग पळयल्यार हे देवान सांगिल्लें सांख्य योग म्हळ्यार ते 24 एलिमेंट्स 24 एलिमेंट आसा ताजे विशय उल्लेख केलेलो आसता तिन्ही स्कंदांत कपिल मुनीन सांगचे म्हळ्यार कसलेय तुमकां संवसारांत दिसता हे 24 वस्तूची हे म्हणून म्हळ्यार पंचमहाभूत इत्यादी हे पुरा मेळ न्हू हे संवसारू म्हूण त्या लेखार कसले विशय पळयल्यार देवाली शक्ती ती म्हूण उडगास येवच तशी आसा आता पक्कने आमकां एक प्रकारे गोवा खंयचे गोवा हलवो पळयल म्हूण लेखया ती तेन्ना पळयल शिता आमकां दिसच्या पुरो हें खावका दिसका म्हूण जाल्यार म्हळ्यार आमकां भारी मन जावचें पडटा खावचें जाल्यार तांची टेबलार विंगड दवरला तांतूं वच्चे आशिल्ली इंग्रिडियंट्साची गोव साखर तूप हे विंगड दवरला त्या पळयल्यार आमकां दिसता हें जावका म्हणून आमकां मना येतलें दिसका म्हणून ना तशींची भागवतम म्हळ्यार हे संवसारांतूं कसन दिसता हे इंग्रिडियंट्सान जाल्लें आनी हे पुरा इंग्रिडियंट्स देवाले शक्ती म्हूण हें सांगिल्लें आसा तिन्ही स्कंदांत मागीर पांचा स्कंदांत हे सगळे अंतरिक्षा विशय सांगता ती ज्योतिषशास्त्र म्हणके सांगना ती की हे म्हळ्यार हे ग्रहान हे जाता म्हणून भागवतमान ती अंतरिक्षा विशय सांगताना अशी सांगता ती की खंयचे लोक असो खंयचे लोकाचो लोकपती असो तांणी पुरा जे धर्मिष्ठ जावन देवाल भक्ती करच्याका प्रयास करता आसा ती म्हूण ताजेर आमकां मन आवडटा की संवसारांत विंगड लोक आसच्या पुरो आनी विंगड लोकांतू विंगड लोकपाल आसा ती जाल्यार तांगेल्या मनांत कसं आसा देवाल भक्ती करता म्हूण म्हळ्यार त्या भागवतम दाखयता म्हूण प्रभुपाद स्वामी अशी निमगेले तेन्ना हे विंगड प्लॅनेट्स आसत पुरा ग्रह ताजेर जन आसत की म्हणून प्रभुपाद स्वामीन सहज रुपार सांगिल्लें
की इतले पुरा कोरून देव इतले टाइम वेस्ट करता आशिल्ले कोणाक राबोवचे ना आशिल्ले जाल्यार कोणाक राबोवका म्हणून त्या पुरा ग्रह केलेले नवे म्हणजे अशी ग्रह जे करतवे देव म्हणून म्हळ्यार सहज रुपारी खंयचेय विशय आसतना ते लोक असो लोकपाल असो ते पुरा धर्मिष्ठ जावन ते कशी तांणी तांगेले लेखारी देवाल भक्ती करचे प्रयास करता ती म्हूण त्या भागवतान सांगिल्लें आसा सो भागवतमांत आमी हें पळयत हें एक सान एक एग्जाम्पल आहा दोनी स्कंदास तिनी स्कंदास हे संसारा विशय सांगतात भागवतम जाल्यार संसारा विशय कोण जातर वय ताका कशी देवाल ओट कनेक्ट करूं येता म्हूण ह्या भागवतमांत तो आमकां कळटा म्हूण सांगितलं मागीर सहज रुपारी आमी खंयच्या विशयार फ्रस्ट्रेशन येता और हें नाकशी दिसता जाल्यार ही भागवतम वैराग्य म्हळ्यार कसं न्हय म्हळ्यार फ्रस्ट्रेशन आनी वैराग्य डिफरंट म्हूण भागवतम दाखयता तसं लायक आमकां कसं न्हय एक नाक जाल्लें अशें दिसचें पुरो और मस्त सकट वस्त आसतना आमकां खंयची सिलेक्ट करची म्हूण कळना ताजे खातीर आमकां नाकशी दिसचें पुरो और खंयच्या विशयार कमिटमेंट करची ना स्पेशली रिलेशनशिपा जावं असल्यार कमिटमेंट करता ताका आमकां नाका म्हूण दिसता तें वैराग्य न्हय आनी तूं दाखयलेलें आसा तें तिनी पार्टां त्या श्लोकाचेर पळय भागवत सॉरी प्रल्हाद महाराजान सांगिल्लें शोकाग्नी सकल योनेशु म्हळ्यार पुरा जेन्ना कसं नाही फ्रस्ट्रेशन येता जाल्यार भागवतमान ते व्हड भक्त कशी रिस्पॉन्ड करता ती तांगेलो व्यवहार कसो न्हय म्हूण दाखयता भक्ती कशी केल्यार चांगाची जाल्यारीची हें वैराग्य म्हळ्यार आनी तूं दाखयलेलें आसा की खंयचेय रुपार वैराग्य म्हळ्यार कसं की एक आमी टायम काडून नियमीत रुपार केन्ना भक्ती करता ती ते कसं की टायम दिवका म्हळ्यार त्या एक रुपार वैराग्य न्हय की खंयचे विंगड विशयांत आमी टायम दिवेत आशिल्ले जाल्यार आमी देवाल नामस्मरण करतात की थोडे टाइम एवरी वीक सत्संगा भाग घेतात की और कसं एक शास्त्र पठन करतात की और भक्ता लोट असतात ती त्या एक प्रकार वैराग्याची की खंयची विशय आमी विंगड करूं आशिल्ले जाल्यार आमी ते सोडून देवाल विशयांत मन घालचे प्रयास करतात ती त्यामुळे एक भक्तीची आणि त्या भागवतम आमकां दाखोवन दिता कसले की आमी थोडे एक नियमीत रुपार टचान नासल्यार आमगेले कसं कश्ट आयल्यार आमगेलो विश्वासू म्हणटात पळय कसन जालना बा म्हूण तशी मना येवचे पुरो सो भागवतम व्हड भक्तान दाखयता की परीक्षित महाराजाले विशय दाखयता की तांकां कसन एक प्रकार कश्ट येयले आसा जाल्यार तांणी तो व्हड विशय मन आवरनाशी कष्ट येयले ते देवाल भक्तीच व्हड म्हणून म्हळ्यार संसार म्हळ्यार कष्ट सुख दुःख येता आसता म्हूण सांगेल लेखरी आतां खंयचेय खंय एक भूकंप जालो म्हूण लेख्या तेन्ना आमी ट्राय करचे पुरो ती खंयची निमित्त जाल्लें म्हळ्यार सायंटिफिकली आमी ट्राय करचे पुरो ती भूकंप जाल्ले ते अर्था क्रस्टा भितर म्हळ्यार ते भुमी भितर कशें की जाता अशी जाल्ले निमित्त ते आमी कारण सोदूचे ट्राय करतलीं ती जाल्यार केन्नाय भूकंप येता आसा म्हण जाल्यार आमी ताजे विशय एवरी टायम ताजी रिसर्च करूं वतलीं एक भक्तान सांगिल्लें आसा की एक कडेन तो अशींच कशें की देवाल विशय उलयतना एक हल्ल्या मणके जालें ते रुमान तूं आनी ताणें ते बशील पुरा जनाक ते खंयचे एक देशांत बशील पुरा जना निमगेल काय तुमकां एक पुरा कशें की हल्ल्या मणके जालें की हें कसं तें म्हणून ते बशील पुरा जनान सांगिल्लें की वय हें भूकंप आयलो म्हूण हाका भंय जालें की अरे भूकंप आयल्यान तुमी इतले पुरा जन नॉर्मल आसा ती तुमकां कांय भंय करना ना आमगेले देशांत म्हळ्यार अशी दिवसा 2-3 पण तशी स्लाइट भूकंप येता आसता ताका आमी ते मन आवरना ती म्हणली की म्हळ्यार असले देश आसा तशींच त्या प्रकारार पळयल्यार ह्या संवसारांत तूं कश्ट दुःख येता आसता म्हूण ते भागवतम दाखयता आनी तूं चड मन घालनासी कसले जालें म्हगेलो हें कसले अशें जाल्लें आनी तूं चड रिसर्च करूं वचचें नासी कितले पर्यंत आमी रिसर्च करतलीं हें कश्ट कसलें आयलें हें म्हगेलो कसलें जाल्लें और कसल्यांची सो हें पार्ट एंड पार्सल ऑफ लायफ म्हणटात पळय एक प्रकार येता आसा जाल्यार आमी भक्तीन कशी मुखार सून वचुका म्हणून हें भागवतम दाखयता म्हूण सांगिल्लें आसा तत्र ज्ञान विराग भक्ती सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम म्हळ्यार ज्ञान विराग भक्ती सहितम हे तिन्नी वस्तू ज्ञान विराग भक्ती सहितम हे पुरा भागवतमांत आसा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ह्या प्रकारार आमी तें आयकून नैष्कर्म्यम आविष्कृतम ते आमकां मन आवडटा म्हूण सांगिल्लें आसा सो ह्या प्रकाराची कश्टा विशय हें पुरो आयकत जाल्यार भागवतमाचें मेन मेसेज म्हळ्यार ही भागवतम आमकां आशा आनी आनंद दिवच्या खातीरची म्हूण शृणवान सुपठन विचारण परह भक्त्या विमुच्यते नरः म्हळ्यार हें भागवतम आयकतरी आनी हें भागवतम उलयतना पठन करतना कोण करचें
विचारणा परा म्हळ्यार कोणाक भक्तीन तू सिरियसली इंटरेस्ट आसा तांणी हें पळोवचें म्हूण. विचारणा पराहा म्हळ्यार कोणाक भक्तीन मस्त इंटरेस्ट आसा तांणी हें भागवतम वाचितलीं ती म्हूण हें सांगिल्लें आसा. आतां देव भायर आसा आमगे हृदया भितर आसा जाल्यार ही भागवतमांत आमकां कळटा कसले कश्ट ह्या संवसारा निमित्त आयल्यार खंयचे कश्ट इतले व्हड ना की देवान ते सॉल्व करचे जायना ते आमकां भागवतमांत कळटा. परीक्षित महाराजाक कसो व्हड कश्ट येनासा तुमी पळयता 7 दिवस भितर तांकां ते श्राप जावन तांगेलो मृत्यू जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार कृष्णान कशें अरेंजमेंट केलें शुकमुनी पेटयलें 7 दिवस पुरा ऋषीगण आयलीं ती तांकां सत्संगांत आनी पुरा अशें चांग भक्ता मध्ये बैसून परीक्षित महाराजान शुकमुनीला तें भागवतम आयकलें म्हूण सांगिल्लें आसा. सो कृष्ण आमगे हृदया भितर आसा जाल्यार आमकां ते एक्सपिरियन्स करूं जायना देवालें कसं जालें की आमी विंगड वस्तू पुरो एक्सपिरियन्स करता आसत ह्या संवसारा विशीं हाजेन आमकां सूख मेळचें पुरो हाजेन तांकां सूख मेळचें पुरो अशी सांगची न्ही आमगेलें तें कर्तव्य करता आसुका जाल्यार आमगेले पुरा आनंदा खातीर कसन तें एक एक्सपेक्टेशन आसा पळय त्या भक्तीन तूं मेळटलें म्हूण तें आमगेलें मन आवडटा आनी त्या भागवतमान कळटा. टू द एक्सटेंट कितले आमी देवाल विशय आमगेलें मन आवडटात की देवाक आमगेले वयर मस्त प्रीती आसा आनी देव भारी प्रीती करची तसलोची म्हूण तें आमगेलें मनांत तें एक उद्देश त्या मनांत ती एक भावना एकदम स्थापना जाता पळय त्या भागवतान जाता तेन्ना आमी आनीक मुखारसून वचचें म्हूण सांगिल्लें आसा. कसं जालें की भागवतम आमी पळयल्यार सुरेश स्कंदा दुखून मुखार सता वताना 10 स्कंद तें आनीक देवाल विशय इंटिमेट म्हळ्यार एक गुह्य वस्तू देवाल सांगता वता. देव म्हळ्यार कशी देवाल भक्त म्हळ्यार कशी देवाल भक्ती कसं हें सांगता वता भागवतम आनी 10 स्कंदांत कशी पुरा कृष्णा विशय लील आसा आनी कृष्ण दाखोवन दिता देव जाल्यार की तागेले भक्ताल तो कशी प्रितीन राबता म्हूण दाखयलें आसा आनी देव अशी दाखोवन दिता की ताका भक्ताल भारी अगत्य आसा म्हणून तुमी नातल्यार हांव कांय न्ही म्हणून म्हळ्यार ही भागवतम देवालें ग्रेटनेस देवाल स्वीटनेस देव कितलो व्हड आनी देवाल भक्ती कितली मधुर हें दोनूय वस्तू आमकां दाखोवन दिता म्हूण पळयता. सो देवाल तें देव कितलो व्हड म्हूण कळ्ळें दिसता आमकां देवाल शरणागती वचची ती भावन येवचें पुरो देवाल शरण वचूं म्हूण देव व्हड म्हूण कळ्ळें दिसता आनी देव कितलो मधुर आसा देवाल कितलो मधुर आसा भक्ती म्हणले दिसताक आमकां देवाल खातीर मनांत आमगेलें प्रीती उत्पन्न जाता. सो देव कितलो व्हड आनी देव कितलो मधुर हें दोनूय आमकां भागवतमान कळटा आनी देवाल त्या मधुरता विशय म्हणल्यार हांगा तूं भागवतमान आनीकय दाखयता देव अशी दाखयता की म्हाका एकल्यान कसं करूं जायना म्हाका पुरा भक्ताल सहाय जावका म्हणून म्हळ्यार वल्नरेबिलिटी म्हणटात पळय विकनेस देवालें म्हाका करूं जायना म्हूण जनरली जीवनांत कसं नासता आमगेले परिवारा जावं ऑफिसा जावं प्रोफेशना जावं आमगेले कसं विकनेस आसल्यार आमी दाखयनात कोणाक आमी मास्क घालून आमकां दाखयनात म्हळ्यार आमकां भंय आसता की आमगेले विकनेस कोणाक कळल्यार म्हगेल कोणी एडवांटेज घेतली की त्या विकनेसा निमित्त म्हणून ताका आमी ओपनली कोणाले सांगना ती ताका आमकां कोणाय अशी जन जावका ती थंय आमी आमकां जज करनात पळय आमी कशी आसत तशी आसत म्हूण दाखयत पळय तसले जनात संघान तूं असल्यार आमी तें ओपनली एक्सप्रेस करूं येता कसले कोणीय परफेक्ट ना आनी त्यांची आमकां भागवतमान दिसता की कितलो व्हड देवी देवता भागवत देवान दाखोवन दिशी आसा की कोणीय परफेक्ट ना ती म्हूण जाल्यारीची तांणी भक्तालें तांगेले ते रिलेशनशिप्सान पळयत आमी भक्तीन तूं की कशी तांणी ट्रस्ट करता आनी ईच अदर हाव टू रेसिप्रोकेट करता ती म्हूण तें पळयता. सो भागवतमान तूं तें एक म्हणटात पळय कोणी आमकां रिस्पेक्ट दिता ती प्रिती दिता ती ताचेर आमकां कळटा वय जाल्यार कोणी आमकां अशी दाखोवन दितात पळय की तूं नातल्यार म्हाका कश्ट जातलें म्हणून तेन्ना आमकां तसले जना वयर आनीकय प्रीत येता म्हूण तशी त्या देवान सगळ्या वृंदावनांत त्या लिलांत पळयत यशोदा माई जावं ते गोप बालक जावं गोपी जावं और विंगड कोणीय आसो ती इतर जन देवान दाखोवन दिवचें आसा की तुमी नातल्यार म्हाका भारी कश्ट आसा म्हूण आनी ताजे खातीर तांकां पुरा जना प्रीत येत देवाल वय कोरका देवाल खातीर अशें कोरका म्हूण. सो कृष्णान ते तागेले योगमाया शक्तीन त्या पुरा जनाक ते तागेले वयर प्रीती अशी तशी करता आनी त्या भागवतमान तूं तें आमकां कळटा म्हूण सांगता. सो भागवतमान तूं आमी पळयता की देव आमकां कितली प्रीती करता आनी देवाक आमी ताका कितली प्रीती करता म्हूण देवाल मनांत आसा तें दोनूय आमकां भागवतमान पळयता परो भक्त्या
तें आमकां कळयता. सो भागवतम असल तें आसा की आमगेले देवाल प्रती आकर्शण वाडता वता आनी हे संवसारा विशीं ऑटोमॅटिकली मागीर आमकां देवाल विशीं चड इंट्रस्ट येवचे सुरू जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. परीक्षित महाराजान एक प्रकार तागेलें अंगाचें घर सोडून तो देवाल घरा वचून पावलो म्हूण सांगता. म्हळ्यार घर म्हळ्यार एक फिजिकल मात न्हय न्हय, भायले दोळ्यान दिसची म्हळ्यार तें मात घर न्हय. घराचें डेफिनेशन म्हळ्यार भागवतमांत आमी सांगतात पळय तें बॅक टू गॉड हेड म्हूण, म्हळ्यार वैकुंठ. तें कसन ताची मिनींग कसन, ताचो अर्थ कसन म्हळ्यार घर म्हळ्यार असल जागो थंय आमकां प्रिती करतले जन रावतात ती म्हूण, ताका म्हणजे घर. सो त्याची देवान दाखयलेलें देवाल किना प्रिती कोणीय करनात आमकां. आनी ते परीक्षित महाराज तागेले अंगाच घर सोडून देवाल घरा वचून पावलो आनी हें जर्नी आमकां भागवतमान दाखयता म्हणून. आमी पुराजन ह्यांची जर्नी आसा ती परीक्षित महाराजान डिफरंट लेवलार आसत, आमी डिफरंट स्टेजार आसत. जाल्यार आमी भागवतम वाचिल्लें तें मनावरचें ट्राय केल्यार तेन्ना आमकां ती आध्यात्मीक शक्ती भक्ती मेळटली. तेंच्यान आमी परीक्षित महाराज कशी व्हड लेवलार भक्ती दाखयली आसा, आमी आमगेले किंचित रुपारी नेक्स्ट स्टेप घेवन मुखार सिता वचेत आनी खंडित भागवतम आमकां दाखयता. भायले दृश्टीन पळयलें तो तक्षक येवन परीक्षित महाराजाक चाबलिसिता, ते एक प्रकार एक्सप्लोजन जावन सगळ्या देहाक उज्ज लागलो म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार ऑन द स्पॉट अंतिम संस्कार जालो परीक्षित महाराजाले देह जोडून. जाल्यार त्या तक्षकान चापची फुडेची परीक्षित महाराजाला आत्म देवाक पावला म्हूण सांगिल्लें भागवतमांत. त्यांची परीक्षित महाराजाक उत्तर तागेले अवसूल गर्भांत आसतना कृष्णान येवन रक्षण केलेलें आसा. अश्वत्थामान मारलेलें ब्रह्मास्त्रान तेन्नाय देवान तागेलें रक्षण केलेलें आसा. आजही देवान तागेलें रक्षण केल्लें की तक्षकान येवन मारची फुडेची परीक्षित महाराज तान देह त्याग करून देवाले वचून पावलो. म्हळ्यार देवान कशी रक्षण करता विंगड रूप आसचें पुरो जाल्यार देव खंडीत रक्षण करता म्हूण हें भागवतमांत आमकां पळयता. सो भागवतम म्हळ्यार रियली एक प्रकाराची ट्रेजराची आनी आमी भागवतम एप्रिशिएट केल्यार खंडीत आमगेली जर्नी कसं कश्ट येवच तर सहज, कश्ट सुख दुःख जाल्यार आमकां कसं एक लायफांत एक डायरेक्शन मेळ न्हू, ओट्टू मेळना. आमी हें भागवताचें करतना आमी देवाल आमगे लायफा जर्नींत मुखार सिता वचेता. सो हांगा कन्क्लूड करता. तुमगेले कसं कॉमेंट्स कसं आसल्यार तुमी टायप आउट करूं येता और अनम्यूट करूं येता. हांव जस्ट रिकॅप करता 2 मिनिटां खातीर आज कसं डिस्कस केलें. सो फर्स्ट पॉइंट आमी स्टार्ट केल्लें डिस्कशनांत की कशी हें भागवतम म्हळ्यार ग्रंथ रुपार देवालो अवतार म्हूण हे काला खातीर. आनी कशी हें देवाल परीक्षित महाराजाक हें शुकमुनीन सांगिल्लें तागे लास्ट समयार अंतिम क्षणांत कशी देवाल ताण उडगास करून कशी देवाल उडगास करचें तें दोनी आमकां कळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. 3 प्रकारार आमकां भागवतमान देवाल विशीं कनेक्ट करूं जाता. एक तर देवाल लिलाच आमकां कळटा, देवाल भक्ताल लील कळटा आमकां, आनी हे संवसाराच्यो विंगड विशय मात तो देवाल ओट्टू कशें कनेक्टेड आसा तें आमकां भागवतमांत कळटा. आनी आमकां देव प्रत्यक्ष जावन दिसना, आमकां जन आनी वस्तू मात दिसता ती. जाल्यार हें जनांतूय वस्तूंतूय देवा कशी आमी अनुभव करीत म्हूण तें भागवतम दाखोवन दिता. जनरली आमकां पळयता की खंयचे एक इम्पॉर्टंट वस्तू असल्यार मात तें पास ऑन जावं साध्य आसा. और एक जनरेशन देखून आनीक जनरेशन आमी पळयना, इतले जनरेशन देखून पुरा जेन आमी आमगेले धर्मांत कशी त्या भागवतमा काणी मुखार सिता वता आसा ती अशी पुरा जनरेशन पास ऑन जाता आसा. म्हणजे तें कशें की एक इम्पॉर्टंट वस्तू म्हणून हांव त्या जनरेशन देखून जनरेशन पास जाता. भक्तीचे एंगल सोड्या ती जाल्यार ती काणयो आमी आयकता ती तो हो एक व्हड विशय न्हय म्हणून. कशी आमी ओपन केलेले तेन्ना पुराजनान सांगलें भीष्म पितामह आनी विंगड नमुन्या काणी पुराजनाक गोत आसा की तांणी कश्ट येताना कशी देवाले पावली ती म्हणून. सो त्या प्रकारार प्रल्हाद महाराजाक शुकमुनी दाखोवन दिता की कश्ट तुका मात्र न्हय पुरा जना येयन आसा, तुगेल्या किना चड कश्ट येयन आसा जाल्यार तितली कश्ट येतानाय तांणी स्थित जावन देवाल भक्ती करून कशी तांगेले जिवनांत मुखार सिता गेल्ली ती म्हूण तें दाखयलेलें आसा म्हूण तें भागवतमांत कळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. मागीर आमी हें श्लोक पळयलेलें श्रीमद भागवतम पुराणम अमलम म्हळ्यार तें भागवत म्हळ्यार प्युअर डिवोशी. विंगड आमी सांगता डायल्यूट करून आसता म्हळ्यार मिक्स केलेलें कसं आसचें पुरो. जाल्यार भागवतम म्हळ्यार
प्युअर देवाल भक्ती कतिराची म्हूण सांगिल्लें हें ग्रंथ हें वेदव्यासान देवान लास्टार बरयलेलें कसलें की पुरा ग्रंथ बरयतरी देवाल मनांत कसं की एक आशिल्लें तेन्ना तांणी तांगेले गुरू नारद मुनीक मेळ्ळे सुद्दां नारद मुनीन सांगलें तूं इतलें पुरा शास्त्र वेद बरयलें आसा जाल्यार देवाल भक्ती खातीर मात्र एक पुराण बरोवका तुवें म्हणून आनी ताजे नंतर वेदव्यास देवान हें भागवत पुराण बरोवचें म्हणून सांगिल्लें आसा मागीर आमी त्या प्रल्हाद महाराजान प्रार्थना पळयली की कशी प्रिय अप्रिय आमकां दोन्ही मेळटा जाल्यार हें संवसारा खातीर दुख्ख औषध आमकां कसं न्हय हे देवा तूं म्हाका दाखोवन दी वद मे तव दास्य योग्यम तुगेलें सेव कशी करचें हो एक व्हड विशय तें म्हाका दाखोवन दी देवा आनी तेंच दुख्ख औषधम म्हूण प्रल्हाद महाराज सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा मागीर आमी पळयलें की भागवतमांत ह्या संवसारा विशय सांगिल्लें आसा भक्ती म्हळ्यार खाली देवा लील मात न्हय विश्वरूपा विशय सांख्य योगा विशय सगळ्या अंतरिक्षा विशय पुरा शास्त्रा विशय विंगड विंगड लोक कशे पंचस्कंदात ते सांगिल्लें आसा जाल्यार पुरा पळयता पळयता हें देवाल ओटू कशें कनेक्टेड आसा त्या विशय तें आमकां भागवतमान सांगिल्लें आसा म्हूण पळयता आनी मुखार सांगिल्लें आसा लास्टार आमी हें पॉयंट डिस्कस केलेलें भागवतमांत आमकां कळटा की कितलें संवसारांत कश्ट सुख दुख येवचें पुरो जाल्यार देवाल दय म्हळ्यार हाजी किना होड आसा म्हूण असल खंयचे कश्ट इतलो होड ना की देवाल दयेन ते दूर जायना म्हूण ते आमकां ते एक विश्वासू भागवतम वाजितर येता कसलें की विंगड विंगड भक्ताल चरित्र आयकल सुद्दां आमकां कळटा आमगेलो विश्वास आनीकय वाडून येता की खंयचे खंयचे परिस्थितींत वय देवान तांगेलें रक्षण केलेलें म्हूण सो आमकां देवालें भागवतमान तांगेलें देवाल कितलो होड आसा ग्रेटनेसय कळटा आनी स्वीटनेसय देव कितलो मधुर आसा म्हूण हे दोन्ही आमकां कळटा ग्रेटनेसय स्वीटनेसय ग्रेटनेसा निमित्त कसं जाता देव व्हड म्हूण कळटा सुद्दां आमकां देवाल प्रती शरण येवची भावन जाता आनी देवाल स्वीटनेस देवाल मधुरता कळ्ळी सुद्दां देवाल प्रती प्रिती आमकां वाडून येता भक्ती वाडून येता हे दोन्ही भागवतमांत आमकां दाखोवन दिलेलें आसा म्हूण पळयता आमी तें पळय डिस्कस केलें की कृष्ण कशी अशी लिलेंत दाखयता की हे देवा तूं भक्तांक तागेल पुरा यशोदा माई नंद महाराज की तुमी म्हाका हेल्प करता म्हूण देव दाखयता तुमी नातल्यार म्हळ्यार आमी केन्ना दाखोवन दिता ती कोणाक मनांत की तुमी नातल्यार म्हाका मुखार सुचें जायना जिवनांत तेन्ना प्रीती आनीकय वाडून येता ताचे खातीर देवान त्या प्रकारान तागेले भक्ताल ओटू तें लील केलेलें आसा तें आमकां भागवतमांत पळयता म्हूण सांगयता आनी लास्टार आमी कंक्लूड करता आनी हेंच पॉयंट दाखयलें की कशी परीक्षित महाराजाक सान आसतानाय गर्भांत आसतानाय रक्षण केलें आनी अंतिम क्षणार रक्षण केलें हें दोन्ही भागवतमांत उल्लेख येता म्हूण पळयता आमी पुरा जेन्ना एक प्रकारारी आमगे लायफा जर्नी आसा ती आनी हें आमी लायफा जर्नी तूं विंगड विंगड स्टेजार आसच्या पुरो विंगड विंगड परिस्थितींत आसच्या पुरो जाल्यार आमी भागवतम वाचून तें एक नेक्स्ट स्टेप रायट डायरेक्शनान तूं घेवं येता सांगें सो ह्याचेर आबून आमगे कंक्लूड करता आमगेले कसं एक पॉयंट आसल्यार सांगे येता मी पुराजन चांग रुपारी हें सेशन आयकलें ती देवाल्या प्रार्थना करता आमी पुराजन ओट्टू मेळून कळकळीन देवाल्या प्रार्थना करुया की आमकां श्रीमद भागवतम तसले ग्रंथाचे विशय आनी देवाल लिले विशय आयकुचें देवाल भक्ताल सेवा देवाल भक्ती देवाल नामस्मरण करचें तसलें आमकां पुराजना भाग्य दिवन चांग रुपारी हे संवसारांत आसून वय देवाल विशय कशी आमगेले पुरा कर्तव्य चांग रुपार करता वय आमी कशी देवाल विशय केन्ना उडगास करूं येता तसलें भाग्य देवान आमकां दिवका म्हूण हांगा आपयता हरे कृष्ण पुराजन भक्तांक धन्यवाद कॉन्सेशन अटेंड केलें कसं पॉयंट असल्यार सांगेता म्हणजे आमी 3 पंथा हरे कृष्णाचे हरे कृष्ण मंत्र 3 पंथा म्हणून हे सेशन कंक्लूड करूया हांव 1 मिनिट ऑन दवरता ताचे नंतर आमी प्रार्थना करून कंक्लूड करूया हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण कशी म्हणारी आम्ही भागवतम वाचिताची मागीर एक एक वेळा सेक्शन आयकताच न्हू तेन्ना तांणी सांगिल्लें ते भागवतमाचे कॅन्टो फॉर एग्जाम्पल 3rd कॅन्टो तांणी एक्सप्लेनेशन दिताची ते आमी ते वचून ते वापस वाजूवेत की ना कशी फर्स्ट दाखोवन आमी वाजून करूया की ना तशें कांय ना ऑफकोर्स सिस्टमॅटिकली वाचितात जाल्यार फर्स्ट स्कंदाक देवाल चरण म्हणटा ती आनी धांची स्कंद म्हळ्यार देवाल मुख कमल देवाल तशी म्हूण सो आमी सिस्टमॅटिकली वाचितात जाल्यार फर्स्ट स्कंदा देखून 10th स्कंदांत पार्ट बाय पार्ट वाचिता वचत जाल्यार अशी कांय ना केन्ना आमी खंयचें सेशन आयकल्यार अशी ना की स्टार्टिंगाचे वाजूका हेंच वाजूका आमी खंयची पार्ट इंटरेस्टिंग दिसता आमी त्या पार्ट सिदा करूं येता तातूंत कसलें एक हें ना
आणि एक क्वेश्चन म्हळ्यार म्हाका एक पयर एक भागवतम सेशन त्यांनी आचार्यान म्हळ्यार गेल्ले कडेन हांव आयकलेली आम्ही कशी वाजूका म्हण म्हणाले तदन म्हणाले तुम्ही श्लोक वाजूच नाका खाली तांचे अर्थ मात्र वाजिता गेले प्रभूजी. वय माझा आमगेले कसं म्हणतात पण आमगेले इंटरेस्ट आणि आमगेले टायमा लेकारच हो विषय. ओके. सो फॉर एक्झाम्पल आमकां ते इंटरेस्ट आसा ते संस्कृत श्लोक वाजून म्हळ्यार ते देवाल तोंडा दुखून आयिल्लें उतर तें इंटरेस्ट आसा आनी वाजूचे टायम आसल्यार खंडित आमी श्लोकाच पठन करून ताजे अर्थ कोरून ती काणी वाजू येता जाल्यार देवाल विषय म्हळ्यार खंयची रुपार पडलेल्यार ते चांगची. सो काणी रुपार वाजिल्यार असल भागवतम मस्त सकळ ग्रंथ आसा खंयची देवाल काणी रुपारी सांगता ती म्हणून. सो आमगे लेवल ऑफ इंटरेस्ट आणि आमगे टायम आशिल्ल्या कार्य आमी आज तो अप्रोच घेवं टायम आस म्हूण जाल्यार खंडित चांग विषय श्लोक वाजून ते पाठ करचे की श्लोकाच विषय मना व्हरचे की म्हळ्यार वाजी तर एक 5 मिनिट एक 20 मिनिट वाजिल्यार ते 20 मिनिट वाजून जर 5 मिनिट अशी एक मना व्हरचें की हो कसो विषय आशिल्लो बा आनी शिकची तशी कसं नसतं मागीर तशी अप्रोचार वचचे. सो इंडिव्हिज्युअली विंगड विंगड अप्रोचेस येता जाल्यार कशी पूण कोण नियमित रुपार करूं जाल्यार तो भारी व्हड विषय. आणि पॉइंट वाईज आम्ही बरोवन घेवन तशी करून घेवपा की केल्यार तशी केल्यार भारी लायक म्हळ्यार खंयचे एक विषय वाजितरी ताजे विषय एक म्हळ्यार सपोज तुम्ही एक दिवसाक और विकाक अर्ध घंटे 1 घंटा वाजितात म्हूण लेख्या ती फॉर एक्झाम्पल 1 घंटा वाजितात म्हूण जाल्यार विकान तूं ते 1 घंटा वाजितरी और ते कसं लेक्चर आयकतरी वाजूचे और लेक्चर आयकत कशी आसचे पुरो तुम्ही ते 1 घंटा बदला 50 मिनिट आयकून एक लास्ट 10 मिनिटार तुम कसं ते पॉइंट लायक जाल्ले ते बरोवन घेवचे की ते नोट केल्यार आनी ते मना वर्ची तशी जगता. मस्त धन्यवाद प्रभूजी. थँक यू सो मच. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. प्रभूजी आनी एक सांग एक आशिल्लें आमी भागवतम फुल सेट घेतात ते आमी देवा कुडांतू दवरन ते पूज करता की तशें कसले आस की ना भागवतम ऑफकोर्स पुराजनाल घरा स्थिती विंगड आसचे पुरो देवा कुडा जाग आस आणि ते दवरचे साध्य आस म्हूण जाल्यार खंडित देवा दवरले ते उत्तमची आणि त्या भागवतम आयल सिता ताका पूज करून ते एक खंय एक चांग जागेर दवरचे तो एक व्हड विशयची. सो ते पॉसिबल असल्यार करूं जाल्यार पॉसिबल नासल्यार खंय विंगड जाग ना देवा कुडोन दवरूंक ते विंगड खंय दवरल्यार तशें कांय एक प्रॉब्लेम ना. मेन म्हळ्यार ताजे आमी ते पठन करून तांतूं देखून कसं आमकां शिकचे तशे विशय असल्यार तो एक भारी व्हड विशय. जाल्यार जाग असल्यार उत्तम जाल्यार देवा कुडो जाग नासल्यार विंगड खंय दवरल्यार तशें कांय व्हड विशय. ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण. धन्यवाद. आजची 7:56 जाल्ले कोणाक कसं कॉमेंट नासल्यार आमी 3 पंथा हरे कृष्णाचे महामंत्र. हरे कृष्ण प्रभु. yes प्रभुजी you want to comment वेणी माधव कॉमेंट नाही ऍक्च्युली म्हाका एक निमगूच आशिल्लें तुम्ही बारी छंद कोण सांगला भागवतमा विषय ना जाल्यार बृहद भागवतम कसं एक बृहद भागवतम कशें वय बृहद भागवतम म्हळ्यार ते आनीक ते एक सनातन गोस्वामीन बरयलें आनीक एक टेक्स्ट तांतूं अशें सांगिल्लें आसा की एक आत्म आसा पळय तांतूं एक पात्र आसा ते एक भक्ताल पात्र आसा तांतूं तो गोलोक वृंदावना वचून पावता आणि त्या गोलोक वृंदावना पावतरी देव ताका कशी रिसीव करता आणि तागेले कसं ते पुरो एक्सपिरियन्स आसा ते सनातन गोस्वामीन ते बृहद भागवतम रत्ना सांगिल्लें आसा. सो ते एक विंगड काव्य आसा ते सनातन गोस्वामीन बरयलें. ओके थँक्यू. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि कोणाक कसं कॉमेंट करू की आणि कसं सांगू की चाहता इसलिए आज ही अंगा कंक्लूड करता पुरा जना धन्यवाद आपास सेशन अटेंड केलेल्या खातीर पुरा जनाल बरेपणा खातीर मागून 3 पंत आमी कलकलीन प्रार्थना करूया आणि हे सेशन एंड करूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण. सो नेक्स्ट संडे मिळणे आपस विंगडकनचे टॉपिक हरी. धन्यवाद जॉईन केले पुराजन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण.